नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमोगाचे उपकार सगळ्यांक बरी सांज आवडेत आणि अदिती काकोडकरांच्या टी टाइम बुलेटिनाक सुरुवात करताना सविस्तर खबरां पयली पळोवया मुखेल खबरो। गाडी चलयतना मस्तेपणाक करप 3 विद्यार्थ्यांक बरेच बादले बेशिस्तपणान गाडी चलोवपी 3 विद्यार्थ्यांनी म्हापशा एका चलयेक मोखली गाडी तपास सुरू। उद्देगीक आणि हॉटेलांचो कोयर गावांनी हाडून उडयल्यार करतले कारवाय गरज पडल्यार कंपन्यांची आणि हॉटेलांची उदक आणि वीज जोडणी करतले बंद मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत यांची शिटकावणी। पणजेच्या भाटले वाठारात जाल्ल्या कामगाराच्या खून प्रकरणात पणजे पुलिशेन उत्तर प्रदेशाच्या दुबावीत आरोपीक केलो अटक। दुबावितान कामगाराचो खून करून काढिल्लो पळ। 3 मार्च शिवोले गॅस सिलिंडराचो स्फोट भाड्याच्या कुडीत रावपी जोडपे जखमी उपचारा खातीर जीएमसीत दाखल। सिलिंडराक गळती लागिल्ल्यान घडली दुर्घटना थळाव्यांचो अदमास। वेर्णा धूम स्टायल दुचाकी शर्यतीत एकलो सोपलो जाल्यार एकलो जखमी। वेर्णा पुलीस करतात फुडलो तपास। आणि मोडकय नवदुर्गा देवस्थानाचो वाद परतून पेटलो। पुरोहित आणि ग्रामस्थां मदीं ताटांतले पयशे आणि साहित्या वेल्यान हाणामारी आणि धक्काबुक्की प्रकरण पुलीस स्टेशनात। आता खबरो विस्तारान। सोमारा राती नाणूस वाळपय फोंडे रस्त्याचेर जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातांत एकलो गंभीर जखमी जालो। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ओमनी गाडी चलोवप्याचो गाडयेवेलो ताबो सुटिल्ल्यान ताणें मुखाल्ल्यान येवपी दुचाकीक नेटान धपको दिलो आणि गाडी फुडें वचून उमटली जाल्यार दुचाकी चालकाक गंभीर दुखापत जाल्ल्यान ताका गोंय वैजकी महाविद्यालयात उपचारा खातीर भरती केला। नाणूस वाळपे हांगासर वाळपे फोंडा मार्गाचेर सोमारा रातचे जाल्लेल्या अपघातांत मोटरसायकल रायडर गंभीर जखमी जाल्लो आसा आणि ताका उपचारा खातीर जीएमसीन दाखल केलेलो आसा। ह्या वेळार सविस्तर म्हायती अशी की वाळपे व्यक्तिगत वाडाक नाणूस हांगासर जेन्ना ओमनी पावली तेन्ना ओमनी गाडयेन समोरच्या मोटरसायकलीचेर जेन्ना गाडीचो ताबो सुटलो तेन्ना ड्रायव्हरान वचून मोटरसायकल धक्को दिलो आणि ह्या धक्क्यान मोटरसायकल ही रस्त्याचेर उसळून पडली आणि तसो जो मोटरसायकल रायडर आसा ताका सुद्दां गंभीर दुखापत जाल्ली ह्या वेळार ताका मागीर जीएमसीन दाखल केले। ओमनी गाडी आसा ही सुद्दां पलटी जावन तेजी सुद्दां खूब लुकसाण जाल्लेली आसा। जो मोटरसायकल रायडर आसा तेजें नांव अजुनूय कळ्ळें ना, मात जो ओमनीचो ड्रायव्हर आसा तेजें नांव असीफ अली इनामदार आसा आणि ताका वाळपे पुलिसांनी चौकशी खातीर ताब्यात घेतलेलो आणि ह्या प्रकरणाचो जो तपास आसा तो वाळपे पुलीस निरीक्षक विजय शिरोडकर आणि डिचोलीचो उपअधीक्षक दिवबा दळवी यांच्या मार्गदर्शना खाली फुडलो तपास सुरू आसा। वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना कामत। नितळ गोंय दवरपा खातीर सरकार जायते यत्न करता, मात उद्देगीक आणि हॉटेलवाले कोयर हाडून गांवांनी उडयतात। गांवांनी उडयल्यार कडक कारवाय करतले, गरज पडल्यार संबंधित कंपनीची आणि हॉटेलांची उदकाची तशेंच विजेची जोडणी लेगीत बंद करतले अशी शिटकावणी मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिली। सांखळे हरवळे जाल्ले एके कार्यावळीत मुख्यमंत्री उलयताले। दुसरी गजाल आमी पळयता की मेजर वेस्ट जो इंडस्ट्रियल वेस्ट आणि जो हॉटेल वेस्ट जे जनरेट करता ताजेरूय आमी वर्किंग सुरवात केला। आमचे सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड हांच्या सहकार्यान वॉटेवर द बेस्ट पॉसिबल जे आसा हे हांच्याय सहकार्यान म्हणजे इंडस्ट्रियल आणि हॉटेल वेस्ट हो जर आमी ट्रीट करपाक लागलेले आसा तो जर 100% ट्रीट जालो जाल्यार म्हाका दिसता गोंया इतके स्वच्छ आणि सुंदर राज्य दुसरें आसचें ना। आणि त्याच्याच खातीर आमकां सातत्यात सपोर्ट जो आसा पयली हो इंडस्ट्रियलिस्टांचो आणि हॉटेल लॉबीचो हो सपोर्ट जाय। वॉटेवर म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि त्याच्या खातीर बाकीची सगळी तयारी करपाक जाय पयली ती सगळी सरकार करपाक शकता। पण हाज्या फुडें म्हणजे दोज इंडस्ट्रीज आणि दोज हॉटेल्स जर अशा पद्दतीचो कचरो जर जनरेट करपाक लागले जाल्यार सरकार वगी रावचें ना। तांचेर खूब मोठ्या प्रमाणात फायन आसतले किंवा शटडावन आसतले किंवा लायट आणि उदक कट करपाक सुद्दां आमी फाटीं फुडें पळोवचें ना। कारण आमकां गोंय एक टुरिजम स्टेट आसा आणि हे टुरिजम स्टेट असल्या कारणान आमकां तितकें स्वच्छ आणि सुंदर दवरपाक जाय म्हणून सातत्यात सरकार आपल्या पद्दतीन न्यू रिफॉर्म्स इन द वेस्ट मॅनेजमेंट म्हण किंवा ते ट्रीट दवरपा खातीर वेगवेगळ्या पद्दतीचे कायदे करपा खातीर सरकारान सुरवात केल्ली आसा। आणि हे सगळ्याक हांव पयल्यान पयली ती स्ट्रिक्टली आणि आज आयच्या ह्या प्लॅटफॉर्मा वयल्यान समेस्त हॉटेलवाल्यांक आणि इंडस्ट्रीवाल्यांक सांगपाक सोदता की हाज्या फुडें जर तुमचे अशा पद्दतीचो वेस्ट गांवांनी हाडून उडयतना जर आमकां दिसत जाल्यार आमी शटडावन करपाक सुद्दां फाटीं फुडें पळोवचें ना। हो सरकाराचो इशारो असो समजल्यार जाता
कारण अशा पद्दतीत आम्ही आमचे गांव हे नितळ दवरता, आम्ही आमचे गांव हे स्वच्छ आणि सुंदर दवरपाचो प्रयत्न करता. त्या गांवांनी आम्ही अशा पद्दतीची भायली वेस्ट घेवपाक तयार ना. त्या खातीर पंचच न्ही, सामान्य मनशान सुद्धा अशा पद्दतीचे लोक जर आसत पुलिशे कडेन डायरेक्ट कंप्लेन करची आणि म्हाका दिसता की आमी ही कंप्लेन केल्या उपरांत तांचेरूय बी आमी एक्शन घेवपा खातीर फाटीं फुडें पळोवचे ना. आमी पणजेच्या भाटले वाठारात जाल्ल्या कामगाराच्या खून प्रकरणात पणजे पुलिशेन उत्तर प्रदेशाचो दुबावित आरोपी अरविंद तिवारीक अटक केल्या. सोमार राती भाटलेच्या राम मंदिरा लागसार बांदकाम सुरू आशिल्ले इमारतीत जॉन नावाच्या कामगाराचो खून जावपाचो प्रकार उक्ताडार आयिल्लो. दुबावित अरविंद हाणें जॉन हाचो खून करून घडणूक थळावेल्यान पळ काडिल्लो. भाटले वाठारांतल्या राम मंदिरा लागसार बांदकाम सुरू आशिल्ले एके इमारतीत सोमारा राती जॉन नावाच्या कामगाराचो खून जावपाचो प्रकार घडलो. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण उत्तर प्रदेशाचो दुबावित आरोपी अरविंद तिवारी ह्या 38 वर्साच्या दादल्यान जॉन हाचो चाकवान गळो कापून खून केलो आनी उपरांत घडणूक थळावेल्यान पळ काडलो. जॉन आनी अरविंद हांच्या मदीं जेवणावेल्यान वाद जाल्ल्यान हो खून जाल्ल्याचें कळटा. हो खून जाल्ल्याचें कळटकीर सांतिनेज वाठारांत रावपी कंत्राटदार नाझीर मुल्ला हाणें आपल्या कामगाराचो खून जाल्ल्याची पुलिशेंत कागाळ केली. उपरांत पणजे पुलिशेन दुबावित आरोपी अरविंद तिवारी हाका पणजे योग सेतू कडेन धरलो. काल राती पणजे भाटल्यान हांगा 9:15 सुमार एक पुलीस स्टेशनार कॉल येता की भाटल्यान एक मर्डर जालो म्हणून. मर्डर आशिल्लो तो एक कंस्ट्रक्शन सायटीर एक कामगार, तेजें नांव जॉन, हेजो मर्डर जाला म्हणून नाझीर मुल्ला जो ते कंस्ट्रक्शन सायटीचो कॉन्ट्रॅक्टर आशिल्लो तेणें पुलिशेन कागाळ केली. आनीक थोड्याच वेळान अरविंद तिवारी जो लखनौ उत्तर प्रदेश हांगा रावपी आनीक तो थंय कंस्ट्रक्शन सायटीर तेणें ते जॉनाचो मर्डर केलो म्हणून तेका आरोप्याक पुलिसांनी अटक केल्ली आसा. आनीक हो जो आरोपी आसा तो योग सेतू कडेन पुलिसांनी तेजी अटक केल्ली आसा. जाल्यार फुडलो जो तपास आसा पणजे पुलीस स्टेशना वयले पुलीस करतात. गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन हर्षल बरोबर गौरेश गांवकर. 3 माड शिवोले एका भाड्याचे कुडीत सिलिंडराचो स्फोट जालो. या घडणुकेत त्या भाड्याच्या कुडीत रावपी राम दुलारी आणि सुमन दुलारी हे जोडपे जखमी जाले. देखून तांकां पयलीं उपचारा खातीर म्हापशेच्या अझेलो हॉस्पिटलांत दाखल केली. उपरांत दोगांयकूय फुडल्या उपचारा खातीर जीएमसीत दाखल केल्यात. गॅस सिलिंडराक गळती लागिल्ल्यान ही दुर्घटना घडिल्ल्याचें थळाव्यांनी सांगलें. इधर वो एक्चुअली छोटा गैस भरा थे लोग, तो भराते समय उन्होंने चेक नहीं किए, शायद गैस का लीकेज था तो उन्होंने ऐसा चेक किया, गैस जलाया, थोड़ा बाप आया, फिर उन्होंने बंद किया और रेगुलेटर लगा के गैस को नहीं, कनेक्ट किया। छोटा गैस विदाउट रेगुलेटर का था ना, हाँ। जो ये रहता वही छोटा गैस था। तो बाद में ये किए तो आग पकड़ लिया था पूरा। तो जलाने बंद करने जब मैं कपड़ा डाले तो उसके लिए यहाँ पे थोड़ा जल गया है, बाकी गैस बंद हो गया, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। गैस लीक होके? हाँ, गैस लीक हो गया। लेकिन जब लाए थे तब ऐसा कुछ स्मेल वगैरह नहीं आया? वो लोग चेक नहीं कि स्मेल नहीं आता, लेकिन जब जलाए तो शायद थोड़ा लीकेज था, हल्का लीकेज था, इसलिए पता नहीं चला। तो जब जलाने के बाद स्पार्क आया? स्पार्क आया। तो अभी क्या इंजर्ड हुआ, ज्यादा इंजरी? नहीं, थोड़ा बहुत जला है, ये सब हाथ जला है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी कहाँ रहते हो आप? 3 मरल कामुल्ले। कितने लोगों को इंजरी? 2 लोग। अभी क्या बोला है डॉक्टर ने? अभी बोल रहे बस दवा चल रहा है। जीएमसी में बोला है? नहीं, अभी तो यहाँ कर रहे हैं, जेएमसी बताया नहीं है। जीएमसी। क्या नाम, उनका नाम क्या है? एक राम दुलारे और एक का नाम सुमन। कहाँ से हो आप? 3 मरल, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। यहाँ रहते हो? हाँ। कामुल्ले में। हाँ। तो आप लोगों ने ही वो बुझाया? हाँ, गैस हमने नहीं बुझा लिया और किसी को कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं। वेर्णा वाठारात चलपी बेकायदेशीर दुचाकी शर्यतीचो प्रकार अजून मेरेन थांबूंक ना. सोमारा सांजेर अशाच आयोजीत केल्ले शर्यतीत वांटेकार जाल्लो मोहम्मद कैफ ह्या 21 वर्साच्या तरणाट्याक दुर्दैवी मरण आयलें. जाल्यार ताचो इश्ट दुसरी दुचाकी चलोवपी सुभाम बाबाजान पंढरी हो गंभीर जखमी जालो. हे दोगूय जाण बेकायदेशीरपणान दुचाकीची शर्यत करताले तेन्ना तांचो तोल गेल्ल्यान ते एकामेकांचेर आपटले. हातूंत एकल्याक मरण आयलें जाल्यार एकलो जखमी जाला. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास वेर्णा पुलीस करतात.
आमी खूब फावटी आयकले वेर्ना जे इंडस्ट्रियल एरिया आसा तितून बायक रेसींग जी इल्लीगल बायक रेसींग म्हणटात आमी ती जाता आनीक ही जी बायक रेसींग आसा हिचेर वेर्ना पुलीस खंय ना खंय कंट्रोल हाडपाचो फूल असो प्रयत्न करता पूण तितून भितर आमकां आयताराक एक असो अपघात असो आयकूंक येयलो आयताराक सांजचो जे बायक रेसींग जाताली तितून भितर 2 बायकी ज्यो आसात त्यो एकमेकाक आदळल्यो आनीक एक जो बायक चलोवपी आशिल्लो तेजें नांव मोहम्मद कैफ 21 वर्साचो भुरगो तेजे थंय मरण जालें आनीक जो दुसरो बायक चलोवपी आशिल्लो तेजें नांव सुभान बाबाजान पंढरी जो 24 वर्साचो तो थंय जखमी जालो आनीक हे जे आसा हो जो अपघात आसा तो एक जी बायक रेसींग जी आसा जी वेर्ना खूब अशा मोठ्या प्रमाणान जी चालू आसा आनीक खूब अश्यो केसीस आमकां बायक रेसींगेच्यो आयकोंक येतात जाल्यार हेजेर खंय ना खंय वेर्ना पुलिसांनूय बीन सारकें अशें लक्ष दवरपाक जाय आनीक ही जी केस आसा ही जी एक्सिडेंट केस आसा हिजो जो तपास आसा तो वेर्ना पुलीस करता हांव गोमंतक टीव्ही खातीर गौरेश गांवकर कॅमेरामॅन यश बरोबर पणजेसून मडकय नवदुर्गा देवस्थानाचो वाद परतून पेटलो देवळांत देवीक भेटीच्या रुपान जे पयशे आनी हेर साहित्य येता तांच्या अधिकाऱ्यावेल्यान सोमारा ग्रामस्थ आनी देवस्थानाच्या पुरोहिता मदीं वादावादी जाली आनी उपरांत तांच्या मदीं झगडी जाली हालींच हायकोर्टान नवदुर्गा देवस्थानाचे धार्मीक विधींचो अधिकार महाजनांक दिल्लो मडकय नवदुर्गेचो वाद सुरवेक मुर्ती बदलपावेल्यान सुरू जाल्लो महाजनांक मुर्ती बदलपाची आशिल्ली जाल्यार ग्रामस्थांचो आनी पुरोहितांचो तांकां विरोध आशिल्लो उपरांत हे प्रकरण कोर्टात गेले आनी जिल्लो कोर्टान ग्रामस्थ आनी पुरोहितांचे फावरात निवाडो दिल्लो हे निवाड्याक उपरांत देवळाच्या महाजनांनी हायकोर्टान आव्हान दिल्लें हालींच कांय दिसा फाटीं हायकोर्टान देवस्थानाचे धार्मीक विधींचो अधिकार हो महाजनांचोच म्हणून निवाडो दितना जिल्लो कोर्टाचो आदेश भायर मारिल्लो आता परतून देवस्थानात वाद सामकार आयला तो ग्रामस्थ आनी परंपरागत देवस्थानाचे पुरोहित घयसास फामिली मदीं सोमारा देवळांत एका उत्सवा वेळार पुरोहित आनी ग्रामस्थां मदीं ताटांतले पयशे आनी हेर साहित्याच्या अधिकाऱ्या वेल्यान वाद जालो हो वाद उपरांत चडार पडलो एका पुरोहिताक मारलो म्हणून आरोप जाल्यार दुसरे वटेन पुरोहितांनी हातापाई केली धुकलून घाले म्हणून ग्रामस्थांचो आरोप पुरोहित आनी ग्रामस्थ हे दोनूय गटांनी फोंडे पुलीस स्टेशनात एकामेका आड कागळी केल्यात आज सकाळी देवळांत जे कितें रिच्युअल्स आमचे वर्स पद्दती प्रमाणे जाता देवळांत सकाळी लोक जे कितें ओटयो बी भरपाक येता तेन्ना काही लोकांनी देवळान येवन आमचें जें कितें उत्पन्न आसा देवळांतलें तें आमचे कडल्यान हिसकावपाचो प्रयत्न केलो तेन्ना आमी तांकां विरोध केलो कारण जें कितें देवळांत आमचे कायद्यानुसार जें कितें येणावळ आसा नाल्ल म्हणा ताटांतले पयशे म्हणा किंवा तांदूळ जे कितें आमी परंपरागत घेवपाचें आसा ती ऑलरेडी हायकोर्टाची ऑर्डर जाल्ली आसा त्या प्रमाणे आमी घेताले जाल्यार थंय मदीं काही लोक येवन ते आमचे कडल्यान हिसकावन व्हरपाचो प्रयत्न केलो पूण आमी तांकां ते व्हरपाक दिलें ना आनी मागीर ते दिलें ना ह्या रागान म्हजोच एक भाव विभव घैसास म्हणून तो देवळांतलें तेजें काम जाल्या नंतर कामाक वचपाक लागून घरा येतालो तेन्ना ताका काही भुरग्यांनी आडयलो आनी तातूंत सनत नायक म्हणून जो महालवाड्या वयलो भुरगो आसा ताणें ताजेर थापट मारलें प्रतीक नायक म्हणटात ताणें ताका फाटीर मुठी मारल्यो आनी अशी ताका मारहाण केली ताका लागून आमी ऑलरेडी आतां पोलीस कंप्लेन करपाक तो गेला मेडिकलूय ताजें केलां आतां आमी पोलिसा कडेन आमची मागणी आसा की ताका जेणे मारला ताका जाता तितले बेगीन अटक करची म्हणून हें जें सगळें आतां प्रकरण जें जाल्लें आसा जाल्यार देवळांत आतां पयर जी हायकोर्टाची ऑर्डर जाल्या एक्चुली आमकां तेच्याशी कांय संबंद ना देवळांत आमकां सगळे लोक समान आमचो जो कितें लढो पयलीं आशिल्लो आमी प्रतिश्ठाना बरोबर आशिल्ले कित्याक लागून जाल्यार देवळांतले काही वर्सां पयलीं देवळांतली जी कितें नवदुर्गा देवीची मुर्ती आसा ती बदलपाचो जो कितें प्रयत्न मॅनेजींग कमिटीचो आशिल्लो ताका विरोध करपाक लागून आमी सुद्दां ह्या प्रतिश्ठाना बरोबर आशिल्ले कित्याक तर आमच्यो पिढ्यान पिढयो ह्याच मुर्तीची सेवा करता कितल्योश्योच पिढयो जाल्यो जाल्यार आमचो सुद्दां एक हें आशिल्लो की बाबा तीच मुर्ती थंय उरची म्हणून जाल्यार हो विशय आतां त्या मुर्तेचो जायनासतना भलती कडेन पावून आतां उत्पन्ना कडेन पावला आनी उत्पन्ना कडेन येवन जें कितें येणावळ आसा आनी जें कितें देवळांतलें आसा तें सगळें हिसकावून घेवपाचो हो सद्या प्रयत्न चालू आसा ताका लागून ह्या कामाक आमचो विरोध आसा देवळांत आमकां मॅनेजींग कमिटी जावं किंवा प्रतिश्ठान जावं ग्रामस्थ जावं आमकां सगळें सारकें आमी तांच्या खंयच्याच हातून हस्तक्षेप केल्लो ना तेंच्यांनी आमच्या बायलांक धक्काबुक्की करून हे केला त्रास केल्या आनी तेंचे हात खंय बसलेले आसा तेंचे आनी तेंच्यांनी कितें सांगलां हे देवूळ आसा पळय ते आमचे आनी महाजनाचे आमचे न्ही म्हणून
गांवकाराचे तुमकांच येना म्हणून फक्त महाजन आनी ब्राह्मणाचे देवूळ कंप्लेंट कोणाच्या विरुद्ध दिल्या तुम्ही आता? आम्ही केल्या भटांच्या नाव कितें? नावां सांगता का म्हणटा? नावां सांगता? सिद्धूराज देसास आणि श्रीदत्त देसास. तीग जाणांचे. सिंधुराज देसास. आणि दुसऱ्या श्रीदत्त आणि आदित्य तीन. किती डिमांड आता? किती डिमांड? पोलिसां कडेन कितें मागणी आहा तुमची? आतां कंप्लेंट दिल्या तुमी. कोणाक तरी मारला आणि एक सांगता पुलिसांक तेंच्यांनी कितें सांगलेलें आसा ताका मारहाण केल्या पळय तेणें जाल्यार आपल्या खंय 2 पाल्यार मारले म्हणून फाट कित्याक दाखयली ती सांग. फाट कित्याक दाखयली ती सांग. व्हिडिओ पाल्यार मारले ते फाटी करताले आणि आमच्या भुरग्यांची नांवां सांगताले. तुमी फाटी भायर मारला कोणे आम्ही वळखत ना ताका कोण खबर ना पण आमी ताका देवळा कडेन पळयला. आमकां फक्त लागता भितर भायल्यान कोण पावता नांव सुद्दां खबर नाशिल्लें तांकां कांय समजना. आणि जर आमकां देवळाची संपत्ती खावपा आयल्या 9 वर्सां आमी आयज झगडोवपा नाशिल्ली. 9 वर्सां जालीं आतां आमी झगडटा. हेणीच आमकां आमच्या प्रत्येक वाड्यांनी येवन हेणी आमकां येयल्ली. आमकां कांयच खबर नाशिल्लें. आमकां फक्त शिगम्याची नम आनी जात्रेची नम इतलेंच खबर आशिल्लें. हेणी आमकां गांवांनी येवन अशें रातचें न्हीद पडोवप दिवप ना, दिसाचें न्हीद पडोवप दिवप ना, दनपारचें न्हीद पडोवप दिवप ना. अशें करून आमकां गांवकऱ्या एकठांय केली. बायलांनी एकठांय जावप, बायलांनी एकठांय करत जावप म्हणून. बायलां तुमी एकठांय जाया, बायलां एकठांय केले पळय. बायलांक केल्या देवळान बायलांचेरूच तेणी अत्याचार केले देवळान. एकनाथ केडेकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. पाकिस्तानात जल्मल्ल्या पूण सध्या गोंयांत राबितो करून आशिल्ल्या मूळ गोंयकार शेन सेबेस्तियन पेरेराक मंगळारा भारतीय नागरिकत्व मेळ्ळें. कांय म्हयन्यां पयलीं शेन पेरेरान नागरिकत्वा खातीर अर्ज केल्लो. आयज मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी मंत्रालयात जाल्ले कार्यावळींत पेरेराक भारतीय नागरिकत्वाचे प्रमाणपत्र दिलें. Actually, I heard of it in 2019. It had come out CAA, so I didn't know where it was. Like it is coming in force or no. So suddenly I heard like in the news or Google somewhere I heard like it has come like, and I heard of the news of Joseph Pereira. He had got the citizen. So I said why not I apply online. So I went and I applied online. And then I was still waiting like no news. So then I approached them and they said it is in process, and very fast like I received it. म्हाका चड खोस भोगता की जो गोंयकार तेजो पेरेंट्स हे पाकिस्तान हांगासरले नॅशनलिस्ट आशिल्ले, पाकिस्तानाकूच रावताले. ओरिजिनली दे आर इंडियन, बट ते पाकिस्तानान उरल्या कारणान ताका म्हणजे लिबरेशनच्या ह्या मध्य हातूंतल्यान ताका इंडियन सिटीजनशीप मेळोवंक शकना. पण तेजी मोग तेजी आस्त आमच्या गोंया कडेन आशिल्ली कारण तो ओरिजिनल गोंयकार म्हणल्या उपरांत ताका दिसलें की आपूण परत गोंयांत येवचो. म्हाका दिसता तेच्या सारकेले खूब जाण आसतले अशे की ताका गोंयांत येवपाक सोदता आसतले, पण बाकी काही कारणास्तव येवपाक पावना आसतले. पण तेणी डेरिंग केलें की खूब कमी वयात तो गोंयांत आयलो आनी गोंयांत 43 वर्सां रावल्या उपरांत सुद्दां म्हणजे ताका भारताचें नागरिकत्व मेळोंक ना. आमी ताका गोंयकारपण म्हणटा, हे गोंयकार नागरिकत्व ताका मेळोंक ना. ओके, खऱ्या अर्थात गोंयकारपणा खातीर जर कोणी कितें केलां आसत जाल्यार ते मोदीजीन केलां, डबल इंजीन सरकारान केलां. हे म्हाका सांगता आसतना खूब खोस भोगता. कॉंग्रॅच्युलेशन्स फॉर शेन सेबेस्तियन पेरेरा हेका एक जो गोंयकार हेका आज नागरिकत्व दिता आसतना म्हाकाय मनान येदे मुख्यमंत्री खूब आनंद जाता. म्हाकाय खूब खोस भोगता. हांव ताजे मिसेसीच्या सयत खूब खूब अभिनंदन करता. गाडी चलयतना मस्तेपणा करप 3 विद्यार्थ्यांक बरेंच बादले. बेशिस्तपणान गाडी चलोवपी 3 विद्यार्थ्यांनी म्हापशे एका चलयेक गाडी मोखली. मंगळारा जाल्ल्या अपघातांत चलयेक तशेंच गाडयेर बशिल्ल्या एका विद्यार्थ्याक बरोच मार लागला. पळयात पुराय बातमी. दुचाकी वयल्यान ट्रिपल सीट वचपी सांत पिरायेच्या विद्यार्थ्यांनी एका चलयेक गाडी मोखून घडणूक थळा वयल्यान पळ काडपाचो यत्न केलो. एक विद्यार्थी गाडी घेवन पळ्ळो. गाडयेर फाटल्यान बशिल्ल्या दोगांक मार लागिल्ल्यान तांकां थंयच सांडून दुचाकी चलोवपी विद्यार्थ्यान पळ काडलो. चलयेक मार लागिल्ल्यान उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत भरती केला. जाल्यार अपघाताक कारणीभूत दोगां चले भुरग्यांक पुलिशेन ताब्यात घेतले. तिगूय विद्यार्थी उच्च माध्यमीक विद्यालयात शिकतात. थळावे लोक सांगतात ते प्रमाण हे तिगूय विद्यार्थी सकाळच्यान बेशिस्तपणान गाडी चलयताले खंय. एक्सिडंट कसो जालो?
कोण भुरगे हा ते 3 जाण भुरग्यांनी मारली कोणाक चलोन वयताले चेडू हे 3 जाण भुरगे गाडयेचेर आसले इस्कॉलाचे आनी चेडू क्रॉस तेचेर मारली ओके आनी आतां ती गाडी खंय भुरगी गाडी ना स्पॉटा वयली ओके लागला कितें चेडवाक त्या टिबल सीट आसले भुरगे अच्छा हां चेडवाक उडयले आनी तो धांवलो भुरगो ना तिगूय भुरगे धांवले मागीर आतां तितून कितले भुरगे आतां मेवले हॉस्पिटल कितले गेला रे 2 जण गेला एक भुरगो ना एक चेडो आणि एक चेडो हां त्यांच्या वेळेला हॉस्पिटलात आणि 2 भुरगी ना झाली 2 भुरगी ना झाली 2 भुरगी ना झाली ओके या घडणुकेची माहिती मेळटाच एकल्याचे पालक घडणूक थळार दाखल जावन परिस्थिती हाताळटना दिसून आयले प्राथमीक म्हायती प्रमाण दुचाकी चलोवपी विद्यार्थ्या कडेन लर्निंग लायसन्स नाशिल्ले पालकांचे मात वेगळेच म्हणणे एक्सिडेंट कसो जालो हाँ एक्सिडेंट कसो जालो एक्सिडेंट जाऊ ना कितें जालो गो बाय कशें पडले तुजेर गाडी लागली कशी कशी लागली गाडी कशी लागली हय तुम्ही चलयताले गाडी तुम्ही चलयताले गाडी ना तू चलयनासलो कोण चलयतालो चेडो बापाय तुझी गाडी घेऊन येऊ मरे तू 2 व्हीलर हा म्हणून एक्सिडेंट कसो जालो बरो आम्ही हॉस्पिटल हे मागणे पडले कसो जालो एक्सिडेंट चेड्याचो एक्सिडेंट कसो जालो नको कसं कितें जालें तुका कितें कळलें हितून आतां म्हाका फोन केला म्हणून कळ्ळें न्हू फोन केल्यार कळलें कितें कळलें तुका कितें म्हणे कितें कळलें तुमकां की बाबा एक्सिडेंट जालो म्हणून एक्सिडेंट जालो म्हणून तुमचो चेडो गाडी घेवन आसलो खंय हय स्कूटर घेवन आसलो लायसन आसा चेड्या कडेन हय हय आसा लायसन आसा कितल्यान शिकता भुरगो 12वेन शिकता लर्निंग लायसन आहा अच्छा आपली भयण सच्चेवरी कामाक वताली तेन्ना सकाळच्या 8 वरांचेर हो अपघात घडलो बेकायदेशीरपणान ट्रिपल सीट गाडी चलोवपी या विद्यार्थ्यांनी आपल्या भयणीक हाडून मोकली मात पुलिशेन तांकां पालका वांगडा घरा धाडिल्ल्याचे भाव सांगता कितें जालें एक्सिडेंट जाला म्हणून आयकलां हय सकाळी हे 8 कामाक वयताले सो एकटो भुरगो थंयच्यान स्पिडीन येयला स्पिडीन आनी हेणी सायडल्यान मारले तरी हो स्पिडीन येवन तेचे डायरेक्ट हाडून मारली हेचेर ओके आनी मारल्या उपरांत तो डायरेक्ट गाडी स्टार्ट मारून धांवंक लागलो तेका मागीर थंयचे लोक जितले आसले हेच्यानी अडयले तेका त्या भुरग्याक अडयलो हां भुरग्याक अडयलो हांवें तेका विचारलें कित्याक धांवता रे कित्याक खंय मारली म्हणटा आपलो ब्रेक लागूंक ना म्हणून तुका हाडून मारली म्हणून ओके ते जालें मागीर पुलीस एम्बुलन्साक फोन मारलो एम्बुलन्स काय येवंक ना मागीर पुलिसांक फोन मारलो पुलीस येयले पुलिसान मागीर हेका घेवन हांगा येयले आनी पुलिसांक विचारता ते भुरग्याचें कितें करता तो येतलो बापा वांगडा वयताले बापूय तेका घेवन घरा गेला अच्छा पुलिसांनी काय एक्शन घेवंक ना ना तेन्ना थंय काय घेवंक ना फक्त फोटो मारले आनी गेले आपूण वाटेक लागले आमची आतां ड्युटी कितें चेंज जातली म्हणून हांवें गेले थंय एक्सिडेंट खंय जालो रेवाड्या हेच्या कडेन चावडे कडेन राजेश बारा राजेश ओके म्हणजे 12 कडेन जालो आनी तो चेडो बुलेट घेवन वयतालो बुलेट घेवन वयता मायनर आहलो 12 नाल्यार 13 मॅक्स 12 ते 13 वर्साचो भुरगो आनी तुमची 23 वर्सां ना हे खंय वचून वयताले हे कामाक वयताले सकाळी 8 कामाक वयताले आपल्या गाडयेन आपल्या गाडयेन फेसिनो आता ती नेवी फेसिनो सगळी काबार करून उडयले एकूच 1 म्हयनो जाला फर्स्ट सर्विसींग केल्या ओके पुलिसांनी आतां कितें सांगलां तुका आतां पुलिसांनी तेका हें करता सांगलां थंय येवन तेका हाडला आतां आपयला तेका मागीर आतां दुसरो पुलीस येयलो न्हू तेणी मागीर तेका फोन करून आमी तेच्या घरा गेले हांव तेका घेवन गेलो पुलिसांक घरा वयतालो तो घरा ना मागीर फोन मारलो ना आतां आमी पुलिसेन वयता म्हणून लागलो मागीर तेका स्पॉटार आपयलो उलयले आनी आतां तेका पुलीस स्टेशनार आपयला आनी बसयला आनी तेका आयडी कार्ड बीन मागला तो म्हणटा आयडी कार्ड ना घरा कडेन परत गेला आयडी कार्ड बीन हाडून लायसन बीन काय ना भुरग्याक लायसन नाच जाले भुरगो आहा भुरगो सारको भुरगो गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा हसोटीकर रस्तो उशीर आशिल्ल्या कारणान कुंकळे ते बाळ्ळी मार्गार सदांच येरादारीची कोयणी जाता कुंकळे बायपास रस्तो करचो म्हणून थळावे मागणी करून तकले मात अजून मेरेन कांयच हालचाली जावंक ना ताका लागून दिसपट्टे ह्या मार्गार येरादारीची कोयणी जाता देखून बायपास रस्तो करचो अशी मागणी परतून कुंकळे पालिकेचो नगराध्यक्ष लँड्री मास्कारेनस हांणी केल्या आमगे आतां हायवे उगोच घाल म्हणून नावेली सावन उगोच जावपा जाय आनी उगोच जायना जाल्यार हेजे डबल जाताले आता कुंकोली बायपासान जात म्हणल्यार बरी कितली वर्सां जाली अजून जाल ना हायवे आतां ट्रॅफिक चड आसतलें आनी तितले पाटी हांव
तुवें चल आतां म्हाका खबर ना तुजे जाल्यार तुवें पावला म्हाका आमची पार्टी पावक कळना नाका कित्याक लोकांक लागून चोलाय कित्याक आमगे लोक वता सगळो हे हायवे तर हेतू ओपन जाला आसा हे जर ब्रिज आसतना हे हेतू ट्रॅफिक जाम जाता तुकडे आमकां जालें कितें फायदा ह्यो ब्रिज जावन बायपास आतां जाला ओपन करपाक आमगे बायपास जायना आमगे आजून बायपास जायना आतां हें ट्रॅफिक चोयन जाल्यार भिपा मरे लोकांनी कित्याक? मात येयला पुतो पडपाक हो तर जालें आतां आमगे ते पायलट आहाय तिका जाम जावन हांगले कितले एम्बुलन्स उरले आज 2 वल्यो एकूची 2 एम्बुलन्स उरले 2 वल्यो एक कर्नाटक सायडले कोणा खबर ती पण तितू व्हाची जिंग नासली आमी जर पळोवपाक गेलो जाल्यार हो आमगेलो नॅरो भाग जो पळय कुकडे तूं बाळ्ळी पळय आसा तो नॅरो भाग एक म्हणल्यार आमची इस्टर्न सायड आमची कुकडची इंडस्ट्रियल स्ट्रीट आसा आनी हायवेचे वेस्टर्न सायड आमचे कुकडचे मार्केट आसा आता हे मार्केटांतल्यान आनी इगर्जे कडच्यान चुकून आमकां कमीची कमी म्हणल्यार 4 इस्कॉलां 1 कॉलेज 2 हायर सेकंडरी आसात मारिया बांदिना हायस्कूल हायर सेकंडरी कुंकली युनायटेड हायस्कूल हायर सेकंडरी आनी कॉलेज आसा तिसरी आमचे आर लेडी ऑफ हेल्थ हायस्कूल आसा आनी एक प्रायमरी स्कूल आसा आता इतले भुरगे हातूंतले सगळे भायर पळय सरतात ते सगळे मार्केटांतल्यान भायर सरतात तश्योच आमची इगर्जे कडेन गाडी भायर सरतात आयताराक दर आयताराक हांगा इतली कंडिशन जाता आमची घर हांगा रस्त्यार म्हूण आमकां खबर आसा लायन आमची सारकी पांजरकडी पर्यंत पावता आता अशी लायन पळोवपाक तूं बाळ्ळीच्यान पळोवपाक गेलो तर एक दीस हांव पुलीस स्टेशना कडेन थंय वचून तेंकता लायन वाय बिकॉज दिस इज अ सामको नॅरो गेट जाता सारकी इतली नॅरो जाता आनी तें ट्रॅफिक आमगेलें जॅम जाता म्हणजे हो पयलो सुटावो घेवपा जाय आशिल्लो कित्याक आतां कितें जातलें जेन्ना पळय तूं तो रोड पळय वाडयता अप टू नावेली आनी हे वटेन तूं पळय सावथाचो रोड पळय वाडयता फ्रॉम पोलेम ऑनवर्ड्स ते रोड सामके 4 लेनीचे ट्रॅफिकांतल्यान येतले आनी ते कुंकळे बाळ्ळी पावतकीर ते अशें करून नॅरो जातले आतां एकदां नॅरो जाले की ना इट बिकम व्हेरी डिफिकल्ट फॉर गेटिंग दीस ट्रॅफिक थ्रू टी टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता हांव दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. अपने आउट ऑफ द बॉक्स बिजनेस आइडिया को आउट ऑफ द वर्ल्ड स्टार्टअप बनाओ पारुल यूनिवर्सिटी आ जाओ पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात फकत राजकीय न्हय सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही.